WRD मुड्डेर खांडेपार न्हंयत पुलीस फोर्स घालून बंधारो बांदता म्हूण खबर पातळटनाच गांवचो लोक एकठांय. नेमकें कितें चल्लां? लोकांच्या राज्याक कांयच खबर ना. एक अशी मेसेज मेळ्ळी की WRD डिपार्टमेंटांतल्यान पुलीस फोर्स मागला हांगासर पुलीस फोर्स घालून बंधाऱ्याचें काम चालू करपाक. हो बंधारो हांगा जालो जाय जाल्यार आमकां कशे त्रास जातले आनी कितें जातलें आमी सगळीं लेटरां सगळ्या डिपार्टमेंटाक केल्लीं, पूण कोणाच कडल्यान आमकां तेजो परत रिप्लाय काय येयलो ना. कोणें आमकां आपोवन दिलें ना, कोणी काय विचारलें ना किंवा हांगासर येवन लोकांक दाखया म्हटलेलें किंवा पंचायतीन तुमी प्रोजेक्ट हे दाखय म्हटलेलें. कितें बाबा ह्या बंधाऱ्याचो फॅक्ट कितें आसा, बंधारो कितली हायट येतली, गांव कितली घरां बुडटलीं, खंय पर्यंत तुमचें उदक वयतलें, हे हेंच्यांनी आमकां दाखोवंक जाय आसलें, पूण हेंच्यांनी कांय दाखोवंक ना. बंधारो नाका म्हूण पंचायत थारावूय घेवन मेकळी. पंचायतीन आम्ही रेझोल्युशन पास करून गेला. आमकडे कॉपी आसा, ही पळय कॉपी आसा. पंचायत तुमच्या वांगडा आसा. पंचायत सगळ्या लोकांनी आमकां नाका म्हणून 300-400 लोक असले थंय, त्या लोकांनी हे रेझोल्युशन पास करून येतला. एक तो सुद्दां तेका अपोज नासलो. आमचे सगळे लोक वाड्या वयले आमचे सगळे लोक आले आनी सगळ्या लोकांनी एका मतान हो रेझोल्युशन घेतला ते पास करून घेतला. आम्ही रेझोल्युशन घेतला हे आमकां बंधारो नाका म्हणून, आनी लोकां बरोबर आमी रावतले म्हणून आमी सगळ्यांक सांगला. आमी सगळी बॉडी पंचायत बॉडी आहा तितली आमची लोकां बरोबर आहा. WRD म्हणटा लोक गांव बुडत म्हूण भिता, मात पावसांत बंधाऱ्याच्यो गेटी उक्त्यो दवरतले. बाकीच्या दिसांनी उदक आडयतले. हरशीं तें उदक व्हांवून वताच. आतां हांगाच्यान दीस इज अ हायर एलिवेशन, हांगाच्यान बुडपाचे चान्सीस हे. कित्याक सांग, आमी बाकीच्या टायम आमी न्हंय ओपन करतले, जितके आमचे पिलर येता पळय तेजी विड्थ हांगा ओपन जाल्ली आसतली. वॉटर वे आमी खंयच प्रोड्यूस करना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.